म्हज्या ह्या मतदारसंघाचे 9 ज्यो पंचायती आसात त्या 9य पंचायतींनी बारीक मोठी कामां चालू आसात. ती मागीर PWD रोड्साच्या अंडर असो, बिल्डींग सेक्शनाच्या अंडर असो, GSIDCच्या अंडर असो, WRLच्या अंडर असो. हे सगळ्यात मोठेपण कितें सांगचें दिसता ह्या सरकाराचें. कारण कोणें अजय जातले पेपर वाचतले मागीर मतदारसंघात सॉफ्टवेअर नाल सोडलो आनी केले बावडे सरकार वर्स जाले. पण म्हाका हे सरकारातले म्हाजे वांगडी जे आसात मुख्यमंत्र्या पासून ते सगळे मिनिस्टर बऱ्यापैकी कॉर्पोरेशनाचे सपोर्ट दितात जेणे करून एक वर्स केन्ना गेले आनी ते ओपोजिशनाक वता अशी जाणीव केन्नाच जाली ना. गोल्डन जुबली ह्या मतदारसंघात हो ही जी पंचायतीची हॉलाची इमारत आसा ही बांदिल्ली आसा आनी हेजे अप्रुवल आमकां पंचायतीची घेवची पडटा आनी पंचायत आख्ख्या गोंयभर खुबश्यो पंचायती आसा गोल्डन जुबली मात स्किमींतल्यान पंचायत आमकां अप्रुवल दिता आनी पंचायतीक जसो म्हटल्यार आमकां सबमीट जाता तशें आमी टेंडर काडटा. हे 2 कोटीचे सगळे गोंय भितर प्रत्येक पंचायत 2 कोटीचे बांदपाचें आमकां प्रपोजल आसा. आतां मिनिस्टरान 2.5 कोटी केल्या. आतां ते वाडयल्ले आसा GSR वाडला आमी ते सुविधा जाय आयज असो म्हणटात आमच्या सरपंचान हांगा केन्ना कंप्लीट अशें म्हाका आतां पळोवन अशें दिसता वर्सभर तरी कांय जावचें ना. वर्सभर आनी ते बी वर्सभर सारके रिव्यू करून घेतल्यार आमी ते एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करूं शकता. म्हणजे आनी आमचो लक्ष आसतलें तेच प्रश्नच ना. ह्या पेडण्या मतदारसंघाच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांची जी इच्छा हे पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. त्याच बरोबर हे जेन्ना हॉस्पिटलाचे आमी उल्लेख करता ह्या हॉस्पिटलान त्या तरेची रिक्रुटमेंट बी जावंक जाय, त्या तरेचे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज लोकांक गावतल्यो. त्याच बरोबर डॉक्टर आमकां जाय. म्हत्व म्हणजे डॉक्टर्स उपलब्ध जावंक जाय. आयज 70च्या परिसरांत आमी स्पेशलिस्ट सगळे उपलब्ध केल्या. लोक येता OPD घेता. गरीब लोक आसलो तरी बी ताका डॉक्टर जाय, बरे स्पेशलिस्ट जाय, ते हे सगळे हॉस्पिटलान करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. The public of Goa, those who are driving vehicles, that recently Goa Police has procured on speed measurement devices, 4 in number. They are tripod mounted, which can be taken to any place. Portable, can be folded and can be taken to any place, and it can be the speed checking can be started. In Goa there are number of very good roads and there is a tendency of overspeeding, even though there is a speed limit prescribed for various places. For example, on Mandvi, on Juari and other places. And it is seen that often the speed limit is violated by motorists, and which becomes a very serious reason for accidents. We were in the process of acquiring these devices for a long time and had requested the transport department also to do it. For some reason that interceptor vehicle project could not be materialized, so we thought that instead of a vehicle mounted system which is a part of the entire equipment, if we buy the tripod mounted system and use our own vehicle for taking from one place to another place, it will be cheaper as well as it will be easy for operation. So these 4 devices we have procured